नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुरगांव पालिकेची बेवारशी गारया आड मोहीम। पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ली साबार जाग्यांचेर पार्क केल्ली वाहनां। गाडी भरून कोयर उडोवपाक आयिल्ल्या ड्रायव्हराक कालांगूटच्या लोकांनी धरलो। 25,000 दिलो दंड। सप्तकी बाजारा उपरांत दिवचल पालिकेचे कामगार रातयां करतात बाजार निवळ दवरपाचेर पालिकेचो भर। सीआयआयच्या जोडपावलान एप्रिल म्हयन्यांत आयोजीत करतले काजू महोत्सव। रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणेन दिली माहिती। पेडणेच्या दर एका वाठाराची टप्प्याटप्प्यान करतलो उदारगत। आमदार प्रवीण आर्लेकराचे आश्वासन। आणि वायट हवामानांतल्यान आमची कर राखण। वेळसांवच्या नुस्तेकारांनी देवाक घातले गाराणे। आणि आता खबरो विस्तारांत। बेरेस्तारा मुरगांव पालिकेन बेवारशी गाडयां आड मोहीम सुरू केली। साबार जाग्यांचेर पार्क केल्ली ही वाहनां पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ली। फाटल्या सप्तकांत ह्यो गाडयो व्हरून स्क्रॅपाक दितलो अशी शिटकावणी दिल्ली। त्या प्रमाण आमदारा कडेन उलोवन ह्या मोहिमेक सुरवात केलेली आसा। तशेंच बेवारशी गाडयो काडून वेवस्थीत गाडयो पार्क करपाक सुवात करून दितले अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान सांगलें। स्क्रॅप व्हेकल आणि अबंडन व्हेकलाचो ड्रायव्ह स्टार्ट केलेलो। स्क्रॅप व्हेकल आमी आज केलेले सध्या 59 सिटीन आमी 59 स्क्रॅप व्हेकल आयडेंटिफाय केले आणि आमी जाले म्हयनो जालो आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दित आसलेले। आमी आतां पयर हांव दाजी सालकर वास्को MLA मेवलो, तसोच PI मेवलो आनी सगळ्यांनी आमी डिसिजन घेयलें की ह्या दिसान एक 8 दीस तांकां परते टायमींग दिलो आनी आतां आमी 8 दिसान एक स्क्रॅप व्हेकल काडल्यो। स्क्रॅप व्हेकल काडून आमी पार्किंग वेवस्था केले, सारकी सिस्टमॅटीक पार्किंग वेवस्था करतले। 4 व्हिलर 2 व्हिलर हे आमी पार्किंगाचे वेवस्था करतले। सायन बोर्ड बी लायन आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटी सारकी करतले। कित्याक वास्को सिटीन पार्किंग कंजेस्टेड जाता, ते डबल पार्किंग जाता आनी फायनय चालू करतले। डबल कोण हाडून डबल व्हेकल पार्किंग करता, सायडीन लायता ते लायता, सामकें वेवस्थीत लावपाचें। आमी पार्किंग लायन बी मान दितलो तांकां आनी बोर्ड सायन बोर्ड बी दवरून आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटीन बरें करपाक सोदता। बेरेस्तारा कालांगूट पंचायतीन पोरबावाडो कलांगूट हांगा रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतात नागवाच्या बांदकाम सुवातेचेर मोडिल्ले सामान उडयतना एका ड्रायव्हराक रंगे हात धरलो। तशेंच वाहन जप्त करून 25,000 रुपया दंड घातलो। ही घडणूक आदलो पंच वांगडी एकनाथ साळगांवकाराच्या नजरेक आयल्या उपरांत ही माहिती ताणें कालांगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेराक दिली। अशा प्रकाराचो बेकायदेशीर बांदकामाचें सामान शेतान उडोवप खपोवन घेवचें नात, तशेंच ह्या घडणुकेचेर खर कारवाय करतलो अशें उतर जोसेफ सिक्वेरा हाणें दिलां। आयज हांव म्हापसा वयतालो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान, तेन्ना म्हाका दिश्टी पडलो आमचो सालगांवकर ही तेजी प्रॉपर्टी आनी तिचो एक गाडी आसली। सो ही गाडयेन पळयलें जाल्यार हे डेब्रीज हांगासर बी गार्बेज उडयता। सो आमी ताका विचारलें बाबा हे हिंचोसान हाडला काय म्हणून। ते म्हणूंक लागलो नागवा सकयल ही कितें कन्स्ट्रक्शन चलता आनी हे सगळो माल तेजो। सो आतां जर तर आमी इतली कंप्लेनां केली पुलीस इन्स्पेक्टराक, आयजून पासून कांयच एक्शन येयना। Everything at night time he has done it, and I will never keep quiet until and unless they remove all this garbage or the debris which is here. वेर्णा येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक वेर्णा, नुवें, नागवा, लोटली, केळशी, साकवाळ ह्या पंचायतीन खर विरोध केला। सरकारान हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन रद्द करचो अशी मागणी ह्या पंचायतींनी केल्या। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2017 वर्सा ह्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव मांडिल्लो। त्या वेळाचेरूय लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो, देखून पर्रीकारान हो प्रकल्प तसोच गुंडाळून दवरिल्लो।
कित्याक आमी ग्राम सभान एक पाटी न्ही 2 पाटी 3 पाटी रेजोल्युशन घेतलें. हें आतां 2019 सान चालू आहा रेजोल्युशन घेवपाक की आमकां असले प्लांट हिंगा नाका. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन पळय आहा पळय तेजो तुमी हें पयलें कॉन्स्टिट्यूशन पयलें जाल्यार तेजेर कितें आहा तेंची ड्युटी आहा विलेज पंचायताक हेल्प करपाक. म्हणजे तेंचो गार्बेज जी आहा ती हँडल करपाक हेल्प करपाक ट्रेनिंग दिवपाक वा तेंकां हेल्प करपाक. सो हांव म्हणटा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट इन्स्टेड ऑफ हेजे प्लांट घालपाक भोंवता ते तुमी विलेज पंचायताक हेल्प करा मरे गार्बेज हँडल करपाक प्रोसेस करपाक. एक गांवान आपलो प्लांट घालो आपले करनी तुमी हें कितें करपाक वयता. आनी आमकां तो MD सांगता जेन्ना आमी घाण मारतले न्ही ते सांगलेले का तो MD सांगता थंय आमी कितें चॉकलेट फॅक्टरी घालता काय. दॅट मिन्स इज एक्सेप्टींग की चॉकलेट फॅक्टरी ती बरो वास येवपाक घाणूच येतली थिंगा. सो आमची कितें ऑलरेडी थिंगा इतल्यो कितले ऑलमोस्ट 500 फॅक्टरीज जाल्या आनी आमकां ऑलरेडी त्रास जाल्या भरपूर. CIIच्या जोडपावलान काजू महोत्सव एप्रिल म्हयन्यांत आयोजीत करतले. गोंयांतले काजू उत्पादन वाडचे ह्या अनुशंगान महोत्सव आयोजीत केला. ह्या खातीर बुधवारा रान महामंडळाच्या अध्यक्षा देविया राणेन CIIच्या अध्यक्षां वांगडा आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा लेगीत केली. तशेंच फेब्रुवारी म्हयन्यांत महोत्सवाची अंमलबजावणी आनी आराखडो तयार करतले अशें आमदार देविया राणेन सांगलां. पेडणे महापालिकेन 4 प्रभागात वेगवेगळ्या कामाची सुरवात केल्या. ही 4 कामांचो बुनियादी फातर थळाव आमदार प्रवीण आर्लेकरान घातलो. ह्या वेळार नगराध्यक्ष महादेव देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. ह्या कामा खातीर 30 लाख रुपया खर्च अपेक्षीत आशिल्ल्याचे नगराध्यक्ष महादेव देसायान सांगलां. आज आम्ही रिटर्निंग वॉलाचे आणि बाकीच्या कामांचे ब्युटिफिकेशन आज पायाभरणी करतात. आज पहिलें उद्घाटन आसा तें वॉर्ड नंबर 7तलें, ताजे नंतर मागीर वॉर्ड नंबर 5तलें, मागीर आसा वॉर्ड नंबर 1तलें आनी वॉर्ड नंबर 4 ऑलरेडी झाले 4 आणि ही सगळी कामां आज चार जे कामांचे उद्घाटन जाता आज आमदाराच्या हस्ते आमच्या. आणि बाकीचे उरल्या जी कामां ती फुडल्या आठवड्यान तांचे बाकीचे पायाभरणी जातली आणि बेगीन सगळ्यांची कामां जातली आणि व्यवस्थितपणे कामां करून घेवपाची प्रत्येक जण कावन्सिलर आपापले परीन प्रयत्न करतात आणि करून घेतले. त्या लोकां खातीर कितें करप हेच आमचें कर्तव्य आसा. आमी जे निवडून आयल्यात ते फक्त आमी लोकां खातीर कितें तरी लोकांचें काम जे वाड्यार जे कितें काम उरलां आज पर्यंत तांच्या लोकांच्या समस्या कितें आसतल्यो त्यो जाणून घेवन तांचे कितें कामां जी आसा ती करून घेवपाची. आयज आमी म्युन्सिपालिटीन 6 वॉर्ड आय थिंक हांगासर आमी 6 वॉर्ड 7 नंबर वॉर्डाचेर आयज आमी रिटर्निंग वॉल आनी आमच्या ब्युटिफिकेशन आयज घेतलेलें आसा. आनी तशेंच आयज 4 वॉर्डांनी आयज म्हणजे आयज काम स्टार्ट जातलें आनी अशीच कामां आमच्या म्युन्सिपालिटीन आसतली आनी सगळ्याक वयतात हिंगासर असोच आमी जाता तितले डेव्हलप करून दितले. वायट हवामानांतल्यान नुस्तेमारांची राखण जावची आनी बरें नुस्तें धरपा खातीर तांकां मजत जावची ह्या खातीर बेरेस्तारा वेळसांवच्या नुस्तेकार भावांनी जुंव्याचेर वचून पुजा केली. गोंयचे नुस्तेकार एकठांय येवन नुस्तेमारी करतात आनी धार्मीक नजरेन लेगीत ते एकठांय आसतात. लादीन हो प्रकार गोंयांतल्या नुस्तेमारी समाजाच्या एकचाराचें प्रतीक जावन आसा अशें मत गोंयच्या रांपोणकाराचो एकवटाचो सरचिटणीस ऑलॉन्सियो सिमोयजान उक्तायलें. आयज आमी वेलसांवचे हॉलांतले नुस्तेकार भाव सगळे जाण हिंदू क्रिस्तांव एक जावन आयज आमी ह्या मोटार येयलेले आसा. हे वेलसांवच्यान ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर भायर आसा आनी ह्या आयलँडाचेर आमी लादीन करता, टेम्पलाचेर वचून पुजा करता आनी हे ऑब्जेक्टीव आसा कित्याक आमी सगळे जाण एक जावपाक, एक बरें नुस्त्याचो इल्ड मेळोवपाक
दर्यो शांत उरपाक एका लागून आमी ह्या मागणी करपाक लागून येता आनी हे एकवट जो आसा आमचो हो राखून घेवचो हो पर्यावरण जो आसा हो राखून दवरचो नुस्तेकारांची भलायकी लागून आमी मागता सो हे आयज एक बरो एक येवपाचो दीस आसा आनी हेजेर सगळ्यांक हांव ह्या लादिनाची सगळ्यांक परबी दिता. केरी पंचायतींतल्या वार्ड क्रमांक 4च्या वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केलेली आसा. तशेंच ह्या रस्त्या खातीर 4 लाखाचो निधी मंजूर जाला आनी चडांत चड रस्त्याचें काम केरी गांवांत पुराय जातलें अशें आश्वासन सरपंच दिक्षा गांवसान दिलें. केरी पंचायतीच्या वार्ड नंबर 4 वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ती उलयताली. ह्या वेळार उपसरपंच भिवा गावस आनी हेर पंच हाजीर आशिल्ले. आयज वॉर्ड नंबर 4 घोटेली नंबर 2 हांगासर लक्ष्मण माझी हेज्या रोडाचे आयज उद्घाटन जाल्लें आहा आनी एक 4 लाखांचो प्रोजेक्ट असो बेगीन आतां जातलो स्टार्ट आनी इंटरनल रोडांचे सगळे आमी फायली घातलेले आहा ते बेगिनात सगळे बाबाचे आनी भाभीच्या ग्रुपान सगळे बेगीन जातले. जी मॅडमीन इनिशिएटीव घेवन जी आता रोड फायली जे मॅडमीन फुडें येल्ले आहा ते फायनान्सा खातीर उरलेले आहा ते फायनान्सान मॅडम कशी तरी पास करून हाडटली आनी बाबा आनी मॅडम दोनूय मेळोन आनी हे मॅडमीन रोखडेच पास करून घेवन रोखडे काम स्टार्ट करपाक चालू केला. 4 लाखाचो हो टेंडर आहा जी इतली वर्साची फायल आसली ती मॅडमीन आता फायल घेवन फायनान्स पर्यंत गेल्ली आनी फायनान्स एप्रुवल मेळटून रोखडेच चालू जातले. आनी तशेंच हांगासर जे जुलबा देसाय आहा पळय तेंच्यांनी खूब हे घेवन हांगासर पंचायतीत आपण स्वतः येऊन सगळे घेऊन वचून ते फायल बेगिना फुडें गेले आनी तेंचे काम चालू आहा. तशेंच तेंच्यांनी काम चालू करून बेगिनात एक केरी पंचायतीचे इंटरनल रोड आहा ते ऑडमिक्सिंग करपाचे. लोकशायेत भारतीय संविधान सुप्रीम आसा अशें मत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी उक्तायलें. गोवा स्वयंपूर्ण यात्रे खाला राज्यपाल पिल्लाय हांणी बेरेस्तारा मये मतदारसंघाचो दौरो केलो. सुरवेक तांणी शिरगांवचे लयराय देवीचें दर्शन घेतलें. उपरांत देवस्थान सभाघरांत जाल्ले बसकेंत राज्यपाल पिल्लाय हांणी मये मतदारसंघांतल्या 7 पंचायतींची गाराणी आयकून घेतली आनी उपरांत तांणी उपस्थित सरपंच पंच वांगड्यांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार राज्यपाल पिल्लाय हांच्या हस्तुकी डायलायसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक मजतीचे चेक वांटले. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मतदारसंघांतल्यो समस्या सोडोवपा खातीर वावुरतलो अशें उतर दिलें. ह्या वेळार लयराय देवस्थान समितीचे पदाधिकारी जिल्लो पंचायत वांगडी सरपंच पंच वांगडी आनी भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. Our constitution, the basis of the constitution, the order of the constitution, and the main force behind the constitution is the people of this country. And that is why the first sentence in constitution starts with "We the people of India." That feeling is there, and that is why I have also undertaken the task of visiting all the villages as rightly declared it in about 16 months back, and now I am very happy in this evening that सध्या गोंयांत चोरयो जायत रावता. अश्यो चोरये एक फोंडे पुलिशेन चोरयेच्या केशीन 2 जाणांक अटक केल्या. संजय हनुमंत जामदार आनी दयानंद शेट्टी अशी दुबावितांची नांवां आसात. आयताराक कुर्टी 3 फ्लॅट फोडिल्ले. चोरांनी पयशे भांगर आनी चांदीच्यो वस्तू फारावन व्हेल्ल्यो. चोरयेक गेल्ल्या भांगराच्यो वस्तू तशेंच पयशे पुलिशेन हस्तगत केल्यात आनी फुडलो तपास सध्या चालू आसा. आठ तारखेक 3 बंद फ्लॅटांनी चोरयो जाल्ले आनी कुर्टी जिंगडेमोण ह्या जाग्याचेर ते ओनर आसा फ्लॅटांचे विठ्ठल प्रभू, पुंडलीक गावडे आनी विराज पाटील म्हणून हे 3 फ्लॅट फोडले आनी 3 फ्लॅट हे टॉप ऑफ द बिल्डींग वयले फ्लोर जे लास्ट फ्लोर आहा वयलो त्या हेचेर फोडले गेले. वेळान वचून जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें तेन्ना अशें कळून येलें की हेच्या पयलीं ह्या पद्दतीचे चोरी जाल्या सिमिलर मोडस ऑपरंडी. सो इन द मंथ ऑफ मे
आनी आमकां अशें इनपूट आहलें की एवरी 6 मंथ हे जो बॉम्बेच्यान चोर येता ते गोंयान येवन चोरी करता म्हणून, आनी आमी तेचे काही हायड आउट प्लेसीस ट्रॅक करून पयलींच दवरलेले. मागीर ते दीस रातीन हायड आउट प्लेसीस चॅक केले तेन्ना आमकां 2 जाण मेळ्ळे आनी बाय द टायम दुसरो दीस उजाडलो आनी तेन्ना कंप्लेनंट येयले. कंप्लेंट लॉन्च केली. सो तेचो राग पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केले आनी तेचे कडल्यान प्रॉपर्टी गोल्ड वर्थ ₹10 लाख आनी कॅश 6,000 हेच्या चोरा कडल्यान तेची बायक आनी चोरेक यूज केले इन्स्ट्रुमेंट मेळ्ळे. ताण ही एक अशी भावना जी शारिरीक आणि मानसीक भलायकीचेर वायट परिणाम करपाक शकता. ताण मात करपाक एक बरें खाण म्हटल्यार डार्क चॉकलेट, जाचो मनशाच्या मनाचेर रासायनीक आणि भावनीक परिणाम जाता. हातूंत एंटीऑक्सिडंट्स चड प्रमाणात आसता. तज्ञाच्या मता प्रमाण रातच्या आहारा उपरांत उष्ण दूद पिवप खूब म्हत्वाचें आसता, जाका लागून रातची बरी न्हीद येवपाक मजत जाता आनी ताण सोंपोवपाक लेगीत मजत जाता. चड प्रमाणात फायबर आशिल्ल्या खाणाक लागून ताण आनी चिंता उणी जावपाक शकता. ह्या आहारात चड फायबरा खातीर ताजी फळां, भाजीपालो, बदाम, बियो अशा फावो त्या प्रमाणात खावचे. मॅग्नेशियम आणि पोषक तत्वांनी भरिल्ले बदाम आणि बियो मध्यम प्रमाणात घेतल्यार ताण कमी जावपाक मजत जाता. बदाम, पिस्ता, आक्रोड हे एक बरे पर्याय आसता. अशी ही दिसपट्टी खाणां ताण मात करपाक मजत करता. वास्को मुंडवेल वाठारात शॉर्ट सर्किट जावन फ्लॅटाक उजो लागलो. ह्या उज्यात फ्लॅटांतलो एसी, फॅन, डायनिंग टेबल ह्या वस्तूंचो लासून गोबर जालो. सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे फ्लॅट धनी मिनाक्षी नाटेकर सांगता. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. Left from the flat. Okay, I went to my office. Then I went to the court. I was attending my matter in the court. I received a call. They told me that I received a call where somebody informed me that this flat is flooded with fire. So I came. Fire brigade was there present. Police also came. Electricity department also. 15 lakhs. Short circuit. One sofa set, TV, the TV unit, divan, teapot, then dining table, and then POP was there. Internal bedroom only AC has been got. Kitchen is safe, cylinders are safe. घराक आमकां कॉल येयले 11:48 कॉल येयले. आमी तशेंच सामकें हें केलें, टर्न आउट केलें हांगा. जाल्यार पळयत जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें, उजो पेट्टालें. मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केलें आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडी, पूण ते बरें तेंचे पेट्टाले. वॉज अ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बंद आसले म्हणटा. एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता. ते येना शॉर्ट सर्किट, घरान कोण नासलें. लॉस ती सांगता न्हू सगळें जळा ते सगळें म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार जाले म्हणून. हळद म्हटल्यार जायत्या निरोगी पोषक तत्वांचो एक सांठो जी जेवणात जायत्या तरांनी आमी वापरूंक शकता. भायल्या थंड हवामानाक लागून फ्लू, जोर आनी हेर सामान्य रोग जातात. हाका लागूनच दोतोर आनी पोशण तज्ञ शिंयाच्या दिसांनी आमचो आहार निरोगी आनी पोषक दवरपाचेर भर दितात. शिंयाच्या दिसांनी हर्बल च्या घेवपाचे खूब फायदे आसतात. ही च्या तयार करपाक सोपी आनी एकंदर भलायके खातीर जायते गरजेचे पोषक तत्व दितात. ह्या खाशेल्या हळदीच्या रेसिपीत आलें, काळी मिरयां आनी म्होंव आसपावता. म्होंव सोडून सगळ्यो वस्तू गरम उदकांत घालून बरें गरम करून कपात गाळून तातूंत थोडे म्होंव घालून एक घोट घेवचो. सामान्य थंडी गिमाच्या दिसांनी सायनस आनी संध्याच्यो दुखी सुद्दां बरे जावपाक हळदीची रसायनां मजत करता. शिंयाच्या आहारात सुवात मेळपी असोच एक लोकप्रिय घटक म्हटल्यार हळद. सध्या शिंयाचे दीस सुरू जाल्लेले आसात आनी ह्या दिसांनी ट्रेंडान रावपा खातीर जॉगर्ट्स, फरलायन, हुडी, फॉक्स, स्कर, कोट अशे 3 वेगवेगळ्यो थंडेच्या दिसांत वापरपाचे फॅशन स्टायल्स उपलब्ध आसात. रुंद पांय आशिल्ली सुटसुटीत पॅन्टाची जोडी आशिल्ली जॉगर आतां कांय वर्सां जाली फॅशन क्षेत्रांत लोकप्रिय जालेली आसा. ह्या स्टायलींत हिवाळ्याच्या दिसांनी घट्ट कपड्यान संकुचीत जाल्ले दिसतना मोकळेपणान हालचाल करपाक लेगीत मेळटा.
फरलायन हुडीत थंड दिसांनी लेगीत ऊब मेळटा. फर सैमीक रितीन उश्ण हवेक सांपडटा, जाका लागून हो एक व्हड इन्स्टुलन्स एक बरो कपडो असो थारता. खरो फर घालिनासतना एकाच वेळार हुनहुनीत आनी स्टायलिश रावपाक सोपी लोकांक खातीर एक बरो एक पर्याय जावन आसा. सांखळे रवींद्र भवन हांगा पुण्यातलो एक फामाद वायलिन म्युझिकल शो स्वर स्वप्न सादर जावपाचो आसा. ह्या कार्यावळीची रचना सुश्री स्वप्ना दातार हाणें केला आनी तांकां साथ दिवपी वायलिन वादक ही कला सादर करतले. वायलिना वांगडा अभंग, भावगीत, भक्तिगीत, राग रचना अशें ह्या सुवाळ्याचें सादरीकरण आसतलें. हो सुवाळो शुक्रारा 12 नोव्हेंबर सांजे 6 रवींद्र भवन सांखळे आनी 13 नोव्हेंबर 2022 सांजे 6 राजीव कला मंदिर फोंडा हांगासर जातलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थिती लायतले. रसिकांनी आवर्जून ह्या स्वर स्वप्न संगीत सुवाळ्याक येवचे अशें परिवार कल्चरल संस्था पुणे, रवींद्र भवन सांखळी आनी राजीव कला मंदिर फोंडा हांणी रसिकांक आपोवणें दिलां. वाजवतात. चांगलं वाजवा रे मी म्हटलंय त्यांना. थोडंसं 2-4. पडदाने एक जरी बोट चुकला, एक जरी अंदाज चुकला तरी तो सूर तात्काळ बेसूर होतो. त्या व्हॉल्यूम वाराला फार सांभाळावं लागतं. कार्यक्रम स्वरस्वप्न परिवार ही संस्था असा, कल्चरल संस्था पुणे त्यांची निर्मिती असा आणि हो कार्यक्रम स्वप्नात दादार कंपोज केला, जी पुण्यात रिनॉन वायलिनिस्ट असा. हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला विठोबा गाडी आणि रवींद्र भवन सांखळी आणि मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत. बेसिकली वायलिन वृंद असो कार्यक्रम आसतलो आणि त्या कार्यक्रमान भजन, अभंग, सिनेरचना, राग रचना हाचेर चड प्राधान्य आसता. हो कार्यक्रम बेसिकली खूप गाजलेलो कार्यक्रम आसा, जो भुरग्यांक ते जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक आवडपाचो कार्यक्रम आसा. एक म्हणजे विचार करात, जी जेन्ना एक 15-16 वायलिन वांगडा वाजता तेन्ना एक वेगळी सिम्फनी तयार जाता, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉझिटिव्हिटी. सो खूप आनंदमय कार्यक्रम आसतलो. हांव सगळ्यांक माया मोगान मागता की तुमी सगळ्यांनी खूप वेळ काडचो आनी हो कार्यक्रम अटेंड करचो. त्या कार्यक्रमाक आमी पास दवरल्या जस्ट टू मेंटेनेबिलिटी खातीर आमी पास दवरले. ते कार्यक्रम रवींद्र भवनात उपलब्ध आसतले. ते कार्यक्रम तुमी आयच्यानूच पास बेसिकली ते पास आयच्यान कलेक्ट करूं शकता. पोरण्या गोंयांतल्या सायबाची नोवेना आनी फेस्ताची तयारी सद्या नेटान चालू आसा. बॉम्ब जेजस बासिलिका सामकार माटो घालपाच्या कामाक सुरवात जालेली आसा. 24 नोव्हेंबराच्या नोवेनाक सुरवात जातली आनी 3 डिसेंबराक सायबाचे फेस्त जातले. 23 नोव्हेंबराक सांजे 6 वरांचेर मड्डी मनायतले. फेस्ताच्या दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर जावपी ह्या मिसाची यजमानकी चलयतले. ह्या वेळार कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव, सिंधुदुर्गाचे बिशप आल्विन बरेटो हाजीर रावतले. सप्तपुरुष स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब तसेच पेडणेच्या सामाजिक भलायकी केंद्रान आयुर्वेदिक शिबिराचे आयोजन केले. हे शिबीर मोडजे मार्डी वाड्यावयल्यान दादोबा देवस्थानात जाले. शेकड्यांनी लोकांनी ह्या शिबिरात वांटो घेतिल्लो.
सरकारान पैसे खर्च करून नवे रस्ते बांदतात, पूण त्याच बरोबर रस्त्याक लागून ज्यो गजाली आसता जश्यो की खळयो आनी रस्त्यांची हेर कामां ही सारकी जायना. आतां पणजेचे रस्ते पळोवंक गेल्यार मातशे बरे आसात, पूण पणजेच्या रस्त्या वयल्या बॅरिगेड्सांची अवतिकाय पळयत जाल्यार ह्या बॅरिगेड्सांचेर कोणाचेच लक्ष ना अशें दिसून येता. कांय बॅरिगेड सामके निकळोन भायर पडल्यात आनी तांचे खिळे रस्त्यार वयर सरलेले आसात. चुकोन सुद्दां जर एकल्याची गाडी हाचेर गेली जाल्यार अपघात जावपाची शक्यता लेगीत आसा. हाचेर कोणाचेच लक्ष ना, देखून सरकारान हाची दखल घेवची जेणे करून अपघात टाळपाक शकतले. अंजुणे धरणाच्या कॅनलाचें काम हातात घेतिल्ल्यान केरी 70 वाठार फाटल्या 3 दिसां सावन पिवपाच्या उदकाचो उणाव जाल्लो आसा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तेल्ली आसा. उदका पुरवण खातें आनी शिंपणावळ खातें हाचे मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान पिवपाच्या उदकाचो उणाव निर्माण जाला अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सोमार मेरेन कॅनलाची दुरुस्ती शक्य नाशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन उदकाचो उणाव जावपाची शक्यता आसा आनी हाका लागून थळाव्या लोकां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. वाळपयच्या पोरण्या शेतकी कार्यालयाची इमारत मोडपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. फाटल्या 30 वर्सां आदीं वाळपयच्या शेतकी कार्यालयाची इमारत बांदिल्ली. ही इमारत खूब पोरणी जाल्ली, ताका लागून त्या इमारतीचो एक भाग कोसळिल्लो, देखून तातूंत काम करपी कर्मचारी भियोन काम करताले. ह्या खातीर हांगा नवी सुसज्ज इमारत बांदची अशी मागणी आशिल्ली. वाळपयचे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येची आमदार डॉक्टर देविया राणेच्या यत्नाक लागून ही नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्लो आसा. देखून हांगाच्या कर्मचाऱ्यांनी तशेंच शेतकाऱ्यांनी समाधान आनी तांचे उपकार मानले. फकत नोकरी करपी जायनासतना नोकऱ्यो दिवपी जायात असो संदेश दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी विद्यार्थ्यांक दिला. नागेश महारुद्र संस्थे कडल्यान दर वर्सा जावपी शिश्यवृत्ती प्रदान सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून राजू नायक उलयताले. नागेश महारुद्र संस्थान दर वर्सा जातपात पळयत नासतना वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक उर्बा मेळची म्हणून शिश्यवृत्ती दिता. हे फावट लेगीत संस्थानान साबार विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती प्रदान केली. गोंयांतले विद्यार्थी शिक्षण घेतात, पूण त्या शिक्षणाचो उपयोग वेवसाया खातीर करपाचे धाडस ते दाखयनात. देखून गोंयांतले साबार वेवसाय आयज गोंया भायल्या लोकांच्या हातांत आसता. देखून विद्यार्थ्यांनी फकत पुस्तकी शिक्षण घेवन आसतना स्मार्ट जावपाक जाय अशें नायक म्हणटात. ह्या वेळार नागेशी संस्थाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.